आर्जीन मांडिल्ले पोगो बिल घटनाबाह्य आसा अशें कारण दीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे बिल विधानसभेत मांडपाक न्हयकार दिला। घटने क्रमांक कलम 14, 15, 16 आणि 19 प्रमाण हे बिल घटनाबाह्य थारता अशें मुख्यमंत्री सांगता। गोय मुक्ती संग्रामात जे हुतात्मे जाले तातूंतले 30च्या वयर हुतात्मे हे गोंया भायले असले। तशेंच गोंय मुक्ती उपरांत गोंयांत जे आशिल्ले शिक्षक आणि इंजिनियर भायल्यानूच हाडचे पडिल्ले हो इतिहास आर्जीन मतीत धरचो असो सल्लो मुख्यमंत्र्यान दिलो। हाचेर जाप दीत विरेशान जर हे बिल असंविधानीक आसा जाल्यार ते सभाघरांत सिद्ध कित्याक करूंक ना असो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारलो। परत 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 पर्सन विथ गोवन ओरिजीन म्हणटा परत परत जे मांडटा स्पीकर सर, आमकांय गोंयकारांची चिंता आसा। म्हणजे आमी म्हणटा की मनीस जो हांगा जन्माक आयला, गेली कितलींशींच वर्सां जो गोंयांत रावता ताज्या बद्दल विचार करचो आमकांय खबर आसा। बट स्पीकर सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हे कितें तरी म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाज्या सकयल देश चलता आनी राज्यां चलता। त्या खातीर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाची आर्टिकल 14, 15, 16 आनी 19 ह्या कॉन्स्टिट्यूशनाचो विचार हे पोगो बिल तुज्या हाडच्या पयलीं विचार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता। आमी फक्त पर्सन विथ गोवन ओरिजीन म्हटलें आनी ताज्याच खातीर आमी आसा। स्पीकर सर, हो देश स्वतंत्र करपा खातीर, हो गोंय स्वतंत्र करपा खातीर आमी म्हणटा 1955 जेन्ना वीरगती प्राप्त केली तेन्ना हांगासर आयिल्ले जे आसले ते जवळपास 30 स्वतंत्र सेनानी पुराय देशांतल्यान आयिल्ले, वेस्ट बेंगालांतल्यान आयिल्ले, पंजाबांतल्यान आयिल्ले, राजस्थानच्यान आयिल्ले, महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले, कर्नाटकांतल्यानूय आयिल्ले। स्वतंत्र जाल्या उपरांत हांगासर शिक्षक मराठी शिकोवपा खातीर कोण टिचर नासले। डायरेक्टली जेंकां मराठी शिकोवपा खातीर टिचर हाडले ते सगळे महाराष्ट्रांतल्यान डायरेक्ट हाडले। कोणी कोणाक रेजिडन्स विचारली ना। अलेक्स बाब आसा, दिगंबर बाब आसा, तांकांय खबर आसा। भाऊसाहेब बांदोडकरान सांगलें की जेंकां जेंकां नोकरी जाय तितके जाण गोंयांत येयात। सगळे जाण गोंयांत येवन टिचर जाले। बाब रवी नायक आमचे आसात। आनी WRD डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट हितून इंजिनियर नासले। ते सगळे जाण जे आमच्या साऊथ बेल्टांतले सगळे जाण हांगासर आयले। पण इतके जाल्या उपरांत सरकाराच्या लक्षांत आयलें की आमच्या गोंयकारांक हक्काचें स्थान मेळपाक जाय। 15 वर्सांची डॉमिसायल सर्टिफिकेट कंपल्सरी केली। हे सरकार गोंयकारांच्या बद्दल सिरियस आसा। म्हणजे आमी जसो म्हणटा की इतिहास लोकांक कळपाक जाय आनी फुडारूय आमकां सांबाळून दवरपाक जाय आसत, जाल्यार त्या खातीर हे बिल जो तो सांगतालो त्या बिलाच्या बद्दल आमकां ह्या आर्टिकलांचो विचार करून हे बिल आमी विधानसभेत घेवंक ना हे हांव ताका फक्त कळपा खातीर सांगता। बिकॉज तेणेन उल्लेख केला, पोगो बिलाचो उल्लेख केल्लो आसा। हांव विचारूंक सोदतां, सो म्हाकाय खबर आसा हिस्ट्री कितें आसा ती, आनी स्वतंत्र सैनिकाच्या बॅकग्रावंडान हांव येयल्लो आसा। हांव म्हाज्या रक्तानूय स्वतंत्र सैनिकाचो हे रगत आसा आनी त्याच नेटान हांव उलयतां। पयलू म्हणजे जेन्ना आमी म्हणटा पोगो बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून, हांव मागतां अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून टेबल करचें, हांगा प्रूव करचें आनी आमकां दाखोवचें की अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून। आनी जेन्ना परेकर आसलो, परेकर CM आसलो तेन्ना तेंच्यांनी पासून स्टेटमेंट केल्लो की गोंयकार आउट नंबर जातले काय ना, हे ऑलरेडी स्टेटमेंट केल्लो आसा। आनी समज असो स्टेटमेंट केला, त्या स्टेटमेंटान कितें ना कितें आसतलें। ओके, तो म्हणटा अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून, हांव म्हणटा प्रूव करा, दाखया आमकां हांगा सभागृहांत प्रूव करचो अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून। आतां कित्याक सभागृहांत प्रूव करिना? मांडचें, आमीय पळोवपाक जाय कितें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा आनी कितें ना तें आमकांय पळोवपाक जाय।